श्री भगवती देवतेच्या पांयाकडे नाल दवरून पेडणेकारांनी शिगम्याच्या उत्सवाक आरंभ केलो। ढोल ताशांच्या गाजान शिगम्याच्यो कार्यावळी जातल्यो। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। देवाक नमन करून नाल दवरून आमी शिगम्याची सुरवात करता। ह्या शिगम्याक अख्खे पेडणे तालुका आमकां कोऑपरेट करतली, सपोर्ट दितली अशी हांव आशा व्यक्त करता। आनी आज पासून शिगम्याची सुरवात जाता। फाल्यां आमचे व्हडल्यांतलो बऱ्यांतलो बरो ऑर्केस्ट्रा आसा, तेजे नंतर फ्लोट्स आसा आमचे। हेजे भितरल्यान एक सूचना जे लोक आमचे जमल्यात म्हणून, जो एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो जाता, आमचे डिमांडाचेर हो एअरपोर्ट जातालो, पण ह्या एअरपोर्टाचे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा हें आजून आमकां तेंच्यांनी सांगूं ना। आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट खातीर आमी नांवां दिल्लीं, आजून एकट्याकय अपॉयंट करूं ना। हो समज बेनिफीट आमकां मेळना जाल्यार आमकां एअरपोर्ट कित्याक जावं? एअरपोर्ट आमकां नाका ना हे सारको आमचो विरोध, बरोबर आहा? समज आमकां आमच्या तालुक्याक, पेडणे तालुक्याक कितें कितें बेनिफीट मेळटले, टॅक्सी कश्यो लागतल्यो, कमर्शियल ते आज करपाक पळयतात, तेजे भितर आमकां कितें बेनिफीट जातलें, तशेंच आमकां एम्प्लॉयमेंट कितलो मेळटलो हें पयलीं तेणें दवरचें आनी थंयचें काम स्टार्ट करचें। जो पर्यंत हें आमकां दवरना तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करपाक मेळचें ना। आज पासून ह्या पेडणे तालुक्यांतल्यान आमी आंदोलन चालू करतात की एअरपोर्टा बद्दल आमकां सारकी माहिती दिना जाल्यार एअरपोर्ट आमकां नाका। एअरपोर्ट म्हणटो आमकां पयलीं बेनिफीट मेळपाक जाय आमच्या तालुक्याच्या लोकांक, आनी कितें मेळटा हें ताणें सूचना करून दाखोवपाक जाय। आमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन हें फुडलें काम करपाक जाय, ना जाल्यार आमी आज ह्या एअरपोर्टाचें काम करपाक दिवचे ना। आज पासून जेन्ना पर्यंत आमकां ते इन्फॉर्मेशन सारकें दिनात, एग्रीमेंट आमचे बरोबर सारको करनात, तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करप न्ही अशें आमी डिक्लेअर करता। हेज्या सगळ्यांची मान्यता आसा काय ना? हेज्या खातीर आमकां व्हडलें आंदोलन करपाक सुद्दां पडलें जाल्यार एअरपोर्टाचें आमी करतले। सर